पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो रातचो आमी येतना हांगा जो ब्लॅक लायट दाखयलो ब्लॅक स्पॉट दाखयल्लो तोच रोडार आसा आमी मडकय इंडस्ट्रियल रोड आसा थंय जो पुणे बायपासाच्यान हांगच्यान आमी मडकय पावता थंय आनी आयज तुमी पळयता हांगा एक धवळीकरान जोकूत म्हणल्यार तो इतको भिला आमकां स्वप्नान न्हिदतना तेका विरेश दिसता आरजी दिसता आनी हें जाल्लें आसा आमी रातच्यो लायटी पेटे म्हणलेल्यो तेका दिसाच्यो चालू आसा पळय सगळ्यो ह्यो लायटी दिसाच्यो चालू आहा एखादें कितें म्हणपाचें जोक म्हणपाचो काय कितें म्हणपाचें खबर ना पूण ढवळीकरान हेचेर एक तूं भिला हेंवूय कळटा आनी पूण हे जितको जोक आसा तितको सिरियसली हेजो हे इशू असो कित्याक लागून जे ह्यो लायटी पेट्टा त्यो खंय ना खंय तरी ज्यो स्ट्रीट लायट आसा तेजे आमकां सगळे घरांनी डिस्ट्रिब्यूट जाता हे बीजेपी सरकारान केल्लें आसा तें बील सगळ्यांक आमकां वयता आनी तेका लागून तेका मागता तूं फक्त रातचेच पेटय बाबा कित्याक बाकीचे कडेन खूब कडेन काळोख आसता आनी हांगाय तूं फक्त रातच्यो पेटयल्या पुरो जाल्यार चड बरें जातलें कित्याक लोकांक ह्यो दिसाच्यो लायटी नाका दिसाचो आमचो सनलायट आसा जो देवा कडल्यान हांगा पावर येता तो खूब जालो पूण तुका सांगता ते लायट रातच्योच पेटय म्हणून पळयला पळय जेन्ना आमी इश्यू हायलायट केल्लो की हेच वाठारांत आशिल्ले आमी आनी आयज आसपा येता सांगपाक म्हटल्यार कित्याक जशें आतां विश्वेशान ऑलरेडी सांगलें आसा तुका आमी सांगलेलें ढवळीकराक की रातची पेटय म्हणून दिसा न्हू कितें सो मुद्दाम हे सायडी आतां पास जाताले मुद्दाम स्टॉप जाले लोकांक पळय कळपा लागून म्हणल्यार हे खंय तरी तेंचे मायंड आसा तें फ्रस्ट्रेट जाल्लें आसा तांकां आतां पयलीं खंय तरी अशें इलेक्टेड जालें की बाबा एसेंब्ली मजी मारताले आतां तांकां ती मजी मारपाक मेळना आमी तांकां क्वेश्चन करता तेंचे सगळे कडेन तेंगेले कितें इश्यू आसा ते लोकांक दाखयता आनी एक बरें जाल्यार लोकूय तांकां क्वेश्चन करता सो तेंचे आतां मायंड इतलें हें जाल्यार डिस्टर्ब जाल्लें आसा वयता तेंकां आर्जी दिसता कितें सो फुडें गेले जाल्यार मडकय मतदारसंघान कितें चल्लां तें सगळे गोंयकारांनी पळयात विचार करात आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो कितें पावर आसा तो अननेसेसरी वेस्ट जाता ही लायट खरी तरी लोकांक रातची जाय पडटा आनी दिसाचेच पेट्टा म्हणल्यार कितें हे सगळें वेगळे तरेन जाता आनी लोकांक फटोवपाच्योच गजाली जाल्ले मडकय मतदारसंघात आज मडकय मतदारसंघाचे सगळे रस्ते काबार केल्यात म्हणजे जे मे म्हयन्यान काम 15 दिसान काम सुरू केलां आनी लोकांक सगळ्यांक त्रासान घातल्या वचत थंय रस्त्याचेर खळगे आनी PWD मंत्री आसतना तेन्नाय रस्ते नाशिल्ले मडकय आनी आतां पावर मिनिस्टर जाल्ले तेन्नाय मडकय रस्ते ना तातूंत गेले जाल्यार एक आमच्या भावाचें अशें एक एप्लिकेशन आसा सगळे डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा आनी ढवळीकराकूय हें कळयल्लें आसा म्हणजे जे पावर जो लोकांक दिता तो सुद्दां स्टेबिलायज पावर दिना जेणे करून लोकांचे हांगसर व्हडले वस्ती म्हणजे टीव्ही फ्रीज जावं साऊंड सिस्टम जी घरान आसता लोक लॅक्स ऑफ रुपीज मोडून हाडटा ती कशी ढवळीकरान जावं हे पावर डिपार्टमेंटान कशी काबार केल्या ते पळयात आनी हे लोकांक कोण न्याय दितलो म्हणजे खंयच ते डिपार्टमेंटाचे जावं हे जे कोण आसात पळय लोकप्रतिनिधी त्यांचे खंयच लक्ष ना म्हणजे उठ सूट फक्त लोकांक फक्त फोटो घालपाच्यो आनी आपले कोणी साधून घेवपाचे काम चल्लेले आसा आनी म्हाका सांगूंक सोदता इतले तर जाणकार तर मंत्री आशिल्ले आज 22 वर्सां मडकय मतदारसंघान राज्य करता जाल्यार हे लास्ट मुमेंटाक म्हणजे मे म्हयन्याक जे रस्ते खणपाचें काम कित्याक करपाक जाय आशिल्लें इतले उतावीळपणां करून आज लायटीचें काम जाल्लें आसा मडकय मतदारसंघान ना तो हे खंय तरी नोव्हेंबरान जावं ऑक्टोबरान काम सुरू करपाक जाय आशिल्लें सो दॅट लोकांची जी भेणां मोडपाची स्कुटरीनी भोंवता जावं सादे बारीक गाडयांचेर वयता तांकां तेंची भेणां मोडपा नाशिल्ली हेंच्यांनी हांगा 30 लाखाच्यो गाडयो घेतल्या सरकार दरबारान हे आरामशेर भोंवता आनी लोकांचे हांगा गांवांत सगळ्यांचे भेणां मोडलेले आसात हे सगळें जावपाक जायना ही उतावळीपणां गेल्या खंय तरी कमिशन खावपाच्यो गजाली केल्या अशें तरी आमकां लोकांक दिसून येता हे जावपाक जायना आनी लोकांचो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो अननेसेसरी खंय तरी नाका त्या गजालीक मोडूं नाकात सो विचार करात हो पयसो येता तो लोकांचो कश्टाचो टॅक्साचो पयसो तुमचो पयसो न्हू तुमी करून दाखयता आमी करून दाखयता अशें म्हणून लोकांक सांगूं नाका करता जाल्यार योग्य दिशा दियात लोकांक योग्य न्याय दिवपाक पळयात असली लायटी हो आतां पावर वेस्ट कोण पे करतलो हे जाणीव करून घेवचें आनी फूल गोंयकारांक सांगूंक सोदता ही सगळी उतावीळपणां चल्ल्यात फक्त व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे आनी आमचे टॅक्स पेयराचो पयसो खावपाच्योच गजाली चल्ल्या आनी ताचे व्यतिरिक्त कांय ना नीज गोंयकारांक तरी कांयच सांग न्याय मेळपाचें ना आज सगळे गोंयकार खंय तरी फसलेले आसात हे फसपाक जायना तुमी सगळे गोंयकारांनी खंय तरी एकवट दाखोवन आज खंय तरी ह्या सरकाराक दिशा दाखोवपाचो वेळ येयल्लो आसा इतलेंच सांगूंक सोदता हांव देव बरें करूं